स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकार दिल्लीच्यान दनपारां गोंयां पावलो आनी सांजे सावन वावडे उठपाक परत सुरवात जाली. पयली वावडी आयली, रातोरात पर्रीकाराक बांबोळ्यो हॉस्पिटलांत घातला आनी सकाळ जायसर तर सगळेच उलोवपाक लागले पर्रीकार भायर पडलो. पूण प्रत्यक्षांत गोंयचो भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार सकाळ फुडेंच पर्रीकाराच्या घरा वचून ताका मेळून आयलो आनी मागीर गोवा 365 कडेन उलयलो. एक्झॅक्टली म्हणजे आज सकाळी आमी ताका हांव आनी आमचो जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेट तानावडे हे दोगूय मेळून आयले. सद्या तो लायट हे घेता, आहार घेता, म्हणजे कितें ज्यूस आसूं किंवा वॉटरमेलन ज्यूस जावं कितें अशें हे घेता. तसो इज वेरी गूड कंडिशन, प्रॉब्लेम कांयच ना. लोक अफवा पसरतात. सकाळच्यान म्हाका दिसता एक न्यूज आयली की पर्रीकर इज नो मोर न्यूज आयली. यस, मेनी पीपल कॉल्ड मी. आनी त्या हितूंतल्यान एक लोकांनी अफवाचेर विश्वास दवरचो न्ही. मुख्यमंत्री बरे आसात. तांकां एकूच सांगलें, एडवायस दिलो की जो एम्सान ट्रिटमेंट जातालो तोच ट्रिटमेंट हांगा जातलो, गोंयांत जातलो. आनी हितूर तेंच्यांनी प्रिफर तोच ट्रिटमेंट गोंयांत घेवपाक हें केलें, सजेशन तेंच्यांनी हें केलें, मान्य केलें. आनी ते जावन काल गोंयांत आयले. एक आज थोडे रेस्ट घेतले ते आनी एक आफ्टर 24 hours he will meet his colleagues and our party office bearer also. After 24 hours he requires some rest. हरशीं चलत येवपी पर्रीकार हे खेपे स्ट्रेचराचेर आयिल्लो. ताका लागून आतां नवे अदमास बांदपाक सुरवात जाल्या. तो म्हटल्यार पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हणून राजिनामो दितलो आनी पक्षांतल्याच कोणाक तरी आपल्या कदेलार बसयतलो. विनय तेंडुलकाराचें नांव हातूंत सगळ्यांत मुखार आसा. पूण हाचेर तेंडुलकार कितें म्हणटा पळयात. कितें प्लॅन आसा टू लेसन हीज वर्क आनी पुट सम पीपल कीप सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्टी लायक यू, सो मेनी सिनियर पीपल आर देयर, यू आर देयर, श्रीपाद बाबू, कितलेच आसा. इज देयर सम प्लॅन इन प्लेस? तसो प्लॅन पार्टी कडेन कांय ना सद्या. या आमी कितें आसा म्हणजे आमचें केंद्रीय नेतृत्व आसा तांकां सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्री मे कॉन्स्टिट्यूट कमिटी लास्ट टायम केलें तशें, लास्ट 3 मेंबर कमिटी केली आनी तेंचे कडेन काही अधिकार दिले. तशें करूं शकता आनी तशें सरकार चलोवंक शकता. किंवा पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन तेंच्यांनी करपाचें ठरयलें तें जावंक शकता. आनी ह्या हितूंतल्यान तेंचे वयलो भार कमी जातलो आनी बाकीचे पोर्टफोलियो बाकीचे मिनिस्टरांक मेळटले. आनीक सरकार आसा तशें परतें हें काम करपाक सुरू जातलें गोंया भितर आनी गोंयांक एक आमकां बरे दीस परत पळोवपाक मेळटले. सर, बट आमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां ते दॅट इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो लायक फायनान्स, होम, मायनिंग, एड्युकेशन ते मुख्यमंत्री कडेन आसतले. ते दॅट इज अ बिग लोड स्पेशली विथ द मायनिंग इश्यू. CM will decide on his portfolios. So his priority to distribute which to keep with him and with CM or anybody. पण CM चडांत चड पोर्टफोलियो आहे ते दिवपाक पळयतले चड करून, कारण ते सद्या तरी इतलो लोड घेवचे ना आपल्या हेचेर. विधानसभेत सध्या सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणल्यार काँग्रेस. तांचे आमदार 16, ताचे फाटोफाट 14 आमदारांची भाजपा. हें चित्र बदलपा खातीर काँग्रेसीचे उणेच 2 आमदार फुट्टले आनी भाजपांत वतले. मागीर काँग्रेसीचे 14 आनी भाजपाचे 14 असो हो डावपेच चल्ला. पूण खऱ्यांनीच तशें जातलें? पळयात तेंडुलकार कितें म्हणटा तें. काही तुमी आतां म्हटलें की काँग्रेस पक्षाचे आमदार भारतीय जनता पक्षान येवपाक पळयतात. आमी पूर्णपणे कॉन्फिडन्स आसा. आमचे LIs आसा, नो पार्टनर जे आसा, म्हणजे नो मेंबर्स, ते आमचे बरोबर आसा. आमचे 14तले जरी 3 जाण हॉस्पिटलायज असले तरी 14 आणि 9 आमची संख्या जाता 23 टोटल. आनी ह्या हितूर मेजॉरिटी नासतना आमकां दुसऱ्या पक्षाक हात लावपाची गरज ना आनी आमी जावन खंयच्याच पक्षा कडेन वचूं ना आनी वच्चेय ना
आनी दुसरो पक्ष आमकां खंयचो आमचे एलायन्स सुद्दां पार्टनर ताका आमकां डॅमेज करपाचें ना. एनी आणि किती आसा सर एनी प्लॅन्स फॉर मर्जर ऑफ एलायन्स खूब खूब रुमर्स येतात डे बाय डे रुमर्स येतात मेनी रुमर्स. कोण म्हणटा फाटीं रुमर्स आयली की MGP ब्रेक जाता, कोण म्हणटा गोवा फॉरवर्ड डिजॉल्व करून BJP अशें, आनी मुख्यमंत्री कोण तरी विजय सरदेसाय करता, कोण म्हणटा सुरिनाक करता. हें कितें करपाचें तें आमी आमचे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगलेलें आसा. गोंयची परिस्थिती लास्ट टायम गेल्ले काल सुद्दां हांव वचून मेळून आयला तांकां आनी मुख्यमंत्र्याक शिफ्ट करता गोंयांत म्हणून सांगपा खातीर गेलो, काल मेळून आयला. आनी हेका लागून ह्यो सगळ्यो रोमर्स आसा. खंयचे काँग्रेस पक्ष सुद्दां आमकां ब्रेक करपाचो ना. स्वता जावन जर ते कोणी येतात जाल्यार आमी आडोवंक शकना, पण आमी जावन खंयच्याच पक्षाक आमचे एलायन्स सुद्दां आमी ब्रेक करचे ना. खंयचे काँग्रेस सुद्दां आमकां ब्रेक करपाची मात सुद्दां आमकां इंटेंशन ना. नो. काल आमकां न्यूज आयिल्ली सर दॅट सुभाष शिरोडकरान मिटींग घेतली अलॉंग विथ हिज पीपल ऑन दीस वेरी इश्यू. कितें एनी कितें फिलर्स बा कितें तुमकां पावला सर? नो, आय नो फिलर्स, बट सम कार्यकर्ता एस्टरडे कॉल मी 2-3 कार्यकर्ता पण शिरोडा तेणें मिटींग केल्या ती तेणें कितें डेव्हलपमेंट केला BJPचे गव्हर्मेंट आसतना त्या लोकांक सांगपाक. आनी मागीर दिसता दसऱ्या निमित्त बी अशें आसतलें गेट टुगेदर बी कितें आसतलें. आनी प्रत्येक आमदार आसतात न्ही आपल्या कार्यकर्त्यांक आपयतात आनीक तेजे एक स्टायलीन तेजें आसता. अशें प्रत्येक आमचे सुद्दां आमदार आपयता आपले कार्यकर्त्यांक वर्सांनी हें आसता तशें. कोणे आमचे कडेन दिवाळी मिलन करता, कोण नवरात्रा निमित्त करता, तशें आसूं शकता. आनी सर एक जॉयंट क्वेश्चन कशें नाव रुमर लोक जाता दॅट BJP इज ट्रायंग टू मेक बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. दॅट इज तेकाच लागून ते नॉट एलायन्स ना तशें कांय ना. कारण आमचे कडेन 14 MLAs आसा आनीक तेजे बरोबर आमचे 9 allies आसा. वी आर हॅविंग 23 सपोर्टींग स्ट्रेंथ टोटल. चर्चील एक आसा तो मदीं मदीं आमचे कडेन आसता, थंय आसता. कारण लास्ट टायम मेनी टायम ही सपोर्टेड अस ऑल्सो. समटायम ही सपोर्ट्स Congress also. His brother in Goa forward. Yesterday, I think he inaugurated his office in Konkoli. Uris, yeah. दुसरे वटेन भाजपाते असंतोष वाडपाक लागला. खासा करून मंत्रिमंडळात बदल करीत सावन काडून उडयल्लो फ्रांसीस डिसोजा धरून मंत्री केले नाशिल्ले मायकल लोबो, राजेश पाटणेकर आणि अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर लेगीत बेजार आसात. Now lot of this angst or frustration, not means concern by BJP MLAs like Michael or Francis or there's in Sarpanchis in my in Prasad. So they say you have managed to sort it out because Francis was quite upset about. प्रत्येकाक न्ही पार्टी तेंचे कडेन उलयल्ली, कोणी आमचे केंद्रीय लिडर आसूं एक करचे पयलीं उलयल्ले प्रत्येका कडेन आनी त्या प्रमाणे पार्टीन निर्णय घेतला, ठरयला. कोणी कोर कमिटी म्हणटा ते कोर कमिटीन ठरोवना, सेंट्रल लिडरशिपीन निर्णय घेतला कितें तो, आनी तेजे प्रमाणे गोंया भितर बदल जाल्लो आसा. बट फ्रांसीस वॉज अपसेट. तुमी ट्राय टू कितें उलोवप आनी कितें तेजो आज सद्या ना न्ही तो आन्सर. तो येतकीर आमी पार्टी ऑफिस पळय राहा तेका मेळटले, घरा कडेन वचून मेळटले तेका, तेजें आयकून घेतलें कितें तें. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.